नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां येवकार. हांव सुशांत कोवळकरान सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतात साश्टींतल्यो ह्यो नव्यो खबऱ्यो. आज साश्टींतली ही सगळ्याकाय ठळक अशी घडणूक म्हणजे ती अरविंद केजरीवाल आपाचो जो नॅशनल कन्व्हेनर आसा ताणें आज बाणावले आनी वेळ्ळी ह्या दोन मतदारसंघाक भेट दिली. आनीक हे भेटीच्या पयलीं एक फाटले 2-3 दीस अशी चर्चा चलताली की अरविंद केजरीवाल जो हांगा सावथ गोंयाक भोंवपाचो आसा जो मुख्य उद्देश म्हणटा तो तांकां सावथ गोवाक ह्या फावटी आप लोकसभा इलेक्शन लडोवपाक सोदता. ताका लागून एक तयारी करपा खातीर एक वातावरण तयार करपा खातीर अरविंद केजरीवाल हांगा सावथ गोंयाक येता अशें तरेचो वातावरण आशिल्लो. पण आज ताणें जे बाणावली उलयलो ते पयल्या ताणें फकत अशें म्हणलां की आमची उलोवणी चालू आसा तातूंत भितर गोंयचे बी विशय येता. आनीक जो निमाणी इंडिया आघाडी जो निर्णय घेतले तो आमकां मान्य आसतलो आनी लोकांनी तो मान्य करचो अशी हे आसा. ओवरऑल पयलें आमी फाटीं एक 2-3 दिसां पयलीं आमी होच मुद्दो घेवन आमी चर्चेक आयिल्लो तेन्ना म्हणटाले की आपाची ही फकत प्रेशर टॅक्टीक आनी ताका लागून ताणें फकत एक म्हणजे हांगा आमकां जाय करपाचें आनी थंय मागीर पंजाबाक किंवा दिल्लीक तांकां मेळटा ताचे परस चड शेअर घेवपाचो अशें एकंदर अशें वातावरण दिसता. सो आज ताजेर नाईक म्हणल्यार जवळ जवळ शिक्कामोर्तब जालें अशें म्हणपाक जाता. शिक्कामोर्तब जालें आनी ताजी हांगची भेटीची फाटल्यान एक बीजेपीन ताजेर एक सोशल मिडियाचेर बरो मार्मीक सारको अटॅक केल्लो आसा. म्हणजे तूं धांवन वचनाका म्हणजे 5-6 ट्विटां आयलीं तांची गोंयच्या लिडरांनी बीजेपीच्या नरेंद्र सावयकरान ट्वीट केलें अशें खूब जाणांनी. नरेंद्र सावयकरान तागे ट्विटां म्हणलां तूं धांवन वचनाका तुगेले जे बरोबरची वांगडी आसा ते भितर आसा म्हूण ते अजून सुटना आनी तूं हें सगळें करता गोंयांत येवपाचें कारण तें धांवन वचपा म्हणून ईडीची हाका लागून. आज ताका तें समन्स आशिल्लें 18 तारखेक काल आज हय आनी तो आज गोंयांक आयलो म्हणजे कालच्यान तो सांजेच्यान गोंयांत आयला. हें ताणी एक पॉयंट मारलो ताका. दुसरें म्हणजे तूं सांग तशें तें हांगा फक्त प्रेशर मातसो हें करप आमी रावतात जर सामकें वगी रावले थंय तांकां सीट कमी पडटली. तांचो मेन फोकस आसतलो दिल्ली आनी पंजाबाक. सो तांकां ती वाडोवन घेवपाक जाय लोकसभेक सीट चड जाय म्हणून ताणी तें हांगा सावथ गोवा आमी दावो केला. मागीर ताणें म्हणलां की ना आमी समज जालें ना हांगा जर जालें ना जाल्यार आमी तांच्या बरोबर उरतले म्हणून. आनी विजावीज जर हे पयलें आनीक एक 3 दिसां पयलीं जो हांगा काँग्रेसचो मेळावो जाल्लो बरोबर तो जर पळयलो जाल्यार नाही म्हणल्यार म्हाका दिसता एक जे ओपोजिशन एकठांय येवपाचें जें वातावरण सुरू जावपाक जाय आशिल्लें तें बरे भशेन सुरू जालां अशें दिसता. बरोबर हाजे पयलीं एक ओपोजिशनाची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तातूंत भितर विजय सरदेसायान बरो एक पॉयंट मारिल्लो. ताका पत्रकारांनी जेन्ना विचारलें की तुमी लोकसभा कंटेस्ट करतले आतां तें वेगळें आसा की तांची पार्टीचे खंय खंय रूट आसा ते वेगळे. बट नाही म्हणल्यार विजयाक मानपी फॉलोवर आसात सगळे दक्षिण गोंयांत ताका बरे फॉलोवर आसात. आनी ताणें तेन्ना सांगिल्लें की आपल्याक स्प्लिटड जावपा नाका म्हणून. आय डोंट वॉन्ट टू बी तो स्टॅम्प नाका सो आय वील बी वीथ ऑपोजिशन. सो हो एक पयलीं हांगा ताणें विजयान ताणी हे जरी हात दिना ताका तो हात दिता हांकां की आपूण आसा आनी फातोड्ड्यांक बाकीचे एरियाक सुद्दां तो बरो भशेन हांकां हेल्प करपाक शकता मडगांव करपाक शकता अशें मतदारसंघ आनी तागेले लोकय आसा तशे. दुसरी म्हणजे जो तुगे काँग्रेसीचो मेळावो जालो तांणी लोक हाडले बरे आनी जाली तांची मिटींग. तिसरो आतां जो आपाचो आनी केजरीवालाली सांगपूय म्हणजे क्लियर आशिल्लें की आमकां ना जाल्यार आमी तुमकां करतले आमी तुमचे बरोबर रावतले. आमकां दिलें ना जाल्यार आमी तुमचे ना अशी भाशा ना तांकां आमी म्हणजे आमी तुमचे बरोबर रावपाकच जाय अशें ताणें क्लियर हें सांगिल्लें आसता. आनी लोकांकय हें केलें लोकांकय आवाज केला की कितेंय डिसिजन जावं तुमी इंडिया जी आघाडी आसा ताचे बरोबर रावात म्हणून. सो एक वातावरण तयार जाता सावथ गोवाक. काल आमी आरजीचो रुबेट पेरेरा जो सावथ गोवा उबो रावतलो म्हणून ताणें डिक्लेअर केला ताजी हें घेतिल्लें. आनी ओवरऑल ताणें सांगलें की आमकां ह्या हांचेर कोण ते आप किंवा काँग्रेसीचेर विश्वास ना आमकां म्हळ्यार गोंयकाराक ना. आनीक ताणें म्हणलें ताका लागून आमकां मुखार ओपोजिशन म्हणून आमकां येवपाक पडटा. आनीक ताच्या फाटल्यान ही जेन्ना ताजी मुलाखत आमच्या सोशल मिडियाचेर अपलोड जाल्ली तेन्ना जे हे आयिल्ले प्रतिक्रिया आयिल्ल्यो तातूंतय बी अशें की आर्जीक सपोर्ट जाय आर्जीक सपोर्ट जाय. आतां त्यो खंयच्यान गोंय साकून आयल्यात काय UK साकून आयल्यात काय आनी खंयच्यान आयल्यात
त्यो कळपाक मार्ग ना. पूण हे आसा सो आरजीचो हांगा उबो रावल्यार कितें फरक पडपाक शकता दिसता. हे ओवरऑल जर पळयत जाल्यार म्हणजे बीजेपीची वोटां बीजेपी पडटलीच. ओपोजिशनाची वोटां इंटॅक्ट उरपाक जाय. ती ओपोजिशनाची वोटां इंटॅक्ट उरपाक म्हळ्यार ओपोजिशनान आपली आतां खंयची पार्टी आसा ताणें आपली वोटां आपली वोटरां कशें सांबाळटलो हें पयलीं पळोवपाक जाय. आरजीन एक इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार पावयला. कळ्ळें तुका. म्हाका थोडे कडेन अशें दिसता की ताणें काँग्रेसीच्या जड मतां काडल्यात. थोडे कडेन तांचे नुवें तर ऑलरेडी तांकां जिखपा कडेन पावयलो अशें खुबशे आसा. नुवें सारक्या इवन मडगांवां सारक्या मतदारसंघात ताणें 2000 वयर मतां काडल्या. वेळ्ळी तिसऱ्या रँकाचेर आयिल्ले. बरे बरे कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताणें बरी मतां काडल्या आनी काँग्रेसीच्या चड मतां काडल्या. सो तांचो बेज आतां ती नवी पार्टी. आतां ताका तुमी बी टीम म्हणा सी टीम म्हणा अशी ना. तशी काँग्रेस कितें सामकी हातूंतल्यान येयल्ले नाशिल्ले. तेय कोणाले हात धरून वयर सरिल्ले गोंया भितर तरी. कळ्ळें तुका. अशें ना तुमी ताका म्हणपाक शकना की तो वोट फोडटलो. एक आसा तांचो बेज सद्या तयार जाता आरजीचो आनी कोणाक कोण रावपाक हाडोवपाक शकना. जर डेमोक्रेसी म्हणटा डेमोक्रेसी प्रत्येकाक रायट आसा इलेक्शनाक रावपाचो. सो हें इलेक्शन कितें आसा तांणी काँग्रेसीन तांचे कडेन उलोवपाक जाय आसलें. जर हांकां जर तांची मदत जाय आशिल्ली पार्टी कडेन हें उलयलें ना. हें कितें म्हणटा तें बी टीम म्हणटा. तशें कशें जातलें. तूं म्हाका सांग तूं मुगे हेल्प घे आनी बाबा हे समजूं पोटे बसले ऑन द एक्रॉस द टेबल बसात आनी तुमी करात तें सेट. पूण हे आरजी म्हणटा हे विजय सरदेसाई म्हणटा की काँग्रेसीन जसो फुडाकार घेवपाक जाय आशिल्लो तसो तो घेनात. अजून घेना. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां ते पयलें आसतलें विजय परतो परतो युती करया मागीर ती युती कशी जाली ती तुकाय खबर आसतली. कितली दिसांनी जाली ती खबर आसतली. तरी सुद्दां थंय दिल्ली वचून सगळ्यांनी हात वयर काडले. हांगा एक हात सकयल काडपाक लागलो. आनी थंय तांकां सांतांद्रे जो आजो जिखता आशिल्लो तो सीट काडलो आनी ताज्या आरजी थंय जिखून आयलो. म्हणजे अशें काँग्रेसीन आतां मेन ऑपोजिशन न्ही तुमी घेयात लीड आनी हाडात आनी सगळे टेबलार बसयात हें करपाक जाय न्ही तुमी. गौरव आतां जी वातावरण कमी कमी वातावरण जर तयार जालें ते मुखार सारकें कितले घट जातली हे सगळें सोड. पूण एक अशें दिसपाक लागलें की बीजेपीचे अगेन्स्ट ह्या ओपोजिशना आहा ते एकठांय जावपाच्या बुडाक आसात अशें दिसपाक लागलें. होच हो ट्रेंड जर आनीक 3 वर्सां तसोच चालू उरलो जाल्यार सबस्टन्शियल बदल जातलो असं दिसता तुका. ओपोजिशन एकठांय जातात. फाटले असेंब्ली सुद्दां पळयलें जाल्यार ओपोजिशन एकठांय जातात बट दे आर अगेन डिवायडेड इन ऑन सम इश्यूज. कळ्ळें तुका. ते हळूच बॅकआउट जातात 1-2-3 हाजेर. फाटली इलेक्शनां फाटली असेंब्ली तुवें पळयलें आसतना विजय सरदेसायान बरे इश्यू काडले. जेन्ना कला अकादेमीचेर आयले तेन्ना ओपोजिशनान मदीं मणिपूर म्हूण बॉयकॉट केलें. कळ्ळें तुका. तो एकलोच उलयलो आनी हे बॉयकॉट करून गेले. सो अशें जावपाक जायना तुमी ताका करता ओपोजिशन स्ट्रेट ओपोजिशन. हांव कितें म्हणटा अजून 3 वर्सां उरल्यात. हय 3 वर्सां आज तुवें जनतेक पयलीं पटोवन दिवपाक जाय. आतां ही असेंब्ली येता आतां असेंब्ली सेशन जातलें 2 तारखेच्यान तातूंत तुमी पटोवन दिवपाक जाय. स्ट्रॉंग रावन तुमी थंय हें करपाक जाय. जाल्यार तुमी 3 वर्सां भितर असेंब्ली हाका हें करतले आनी असेंब्ली भितर तांची तयारी आसपाक जाय युनायटेड वचपाची जाग्याची सीट शेअरिंग करून. बेश्टेच आपूण रावता आपल्या कडेन इतली आपूण ओल्डेस्ट पार्टी हें म्हणून जायना तुज्यान तशें करून झगडटा जाल्यार तुज्यान उडोवपाक जावपा ना. आनी हे फाटल्या इलेक्शनाक सिद्ध जालां. कारण थोड्या कडेन अशें पडल्यात की कुडचड्या सारके हातूंक भितर फकत एक 500 मतांनी अमित पाटकर पडलो. ती जर युती जर आशिल्ली युती जर आशिल्ली जर तातूंत भितर आप नाशिल्लो जाल्यार येता आशिल्लें आपाक तांची जे बाणावले आनी वेळ्ळी तांचे स्ट्रॉंग हे आशिल्लें दिवप शक्य आशिल्लें तांकां. हांगा आमच्या विजय सरदेसायाक फातोर्डा दिलो तसोच आनीक खंय तरी हांगा सीट दिवन एक्रॉस द टेबल तुमी उलोवन सारकें करपाक जाय. हें आतांच तांच्यान करपाक जाता मुखारी करपाक जाता. कितें उलोवन फायनल करपाक बेश्टो ब्लेम करून तुमच्यांनी कोणाक हें करपाक जायना. तुमी जर उलयनासतना ना आमी ओल्डेस्ट पार्टी आमी बसतले म्हणटा तशें जायना. तुमी जिखपाक शकनात. तशें हांव तुका एक एग्जांपल दितां. विश्वजीत राणो जेन्ना सोडलें काँग्रेस आनी तो बीजेपी गेलो थंय तांची परिस्थिती तूं काड आनी पळय कितें आसा ती वाळपय. आनी तो मनोज परब थंय वचून ताणें कितलीं मतां काडल्यां ती पळय फर्स्ट टायम इलेक्शनाक. हांचे एक कडेन काँग्रेसीची एक म्हाका याद जाता बाय इलेक्शन दिसता म्हाका सारकी याद जायना. एक कॅन्डिडेट आशिल्लो तो कॅन्डिडेट ना जालो विश्वजीत राणे सुट्टेकीर. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा तुमचे कडेन. मडकय सुद्दां आसतली तांची मडकय सुद्दां ताणें बरी मत काडलीं आसतलीं आडजीन. जर तुमी तांचे कडेन उलोवन तांचे जर कितें आसा तें तुजे कोतान हार्जीक सामकोच
करनाका तुमी ताका ताणें दाखोवन दिलां ताणें मतां काडलीं आनी ती बी बरी काडल्यात. फर्स्ट टायम येवन ताणें इतली मतां काडप म्हणजे इट इज नॉट इजी. ताणें आसा तांचे कडेन तुमी ताका किकोत करनाका. आनी मेन म्हणजे यूथ आसता तांचें बरें वता. यूथ मोठ्या प्रमाणात एट्रॅक्ट जाला. इवन जाणटे सुद्दां सगळे एजीचे लोक आसात तांचे बरोबर कळ्ळें तुका. पूण ओपोजिशन काँग्रेसीन लीड घेवपाक जाय गोंयाक. जर फुडली सरकार करतलो तुमी अशें चिंतनाकात, ते स्वप्नाक रावनाकात फाटल्या हाजेर की आमी जिखून येतले लोक आमकां मारतले. तशें जावपाना. तुमी एग्जाम्पल सेट करात, तुमी हें करात आनी तुमी दुसरी पार्टी कडेन उलोवन बसोवन तांकां एक्रॉस द टेबल बसात आनी ते मांडून एकठांय हाडात. जर इंडिया जाता जाल्यार गोंयाक इंडिया. विजय सरदेसायान तर एक हें मारिल्लो कमेंट, इंडिया इंडियेक आसा पूण गोंयाक ना म्हणून. आनी तुमी गोंयाकय एक करात इंडिया जाल्यार तुमी नेक्स्ट गव्हर्मेंट घडोवपाक शकतले. सो हे आशिल्ल्यो आमच्यो साश्टींतल्यो ह्यो खबऱ्यो. आमी आज चड विशय घेनासतना फकत एकच विशयाचेर ही खबर आमगे जी चर्चा आसा ती सीमीत दवरली. हाजें कारण म्हणजे हो विशय एकदम गंभीर आशिल्लो. आज जे बाणावलेक दिसला ते पळयल्यार आम आदमी पक्षान एक हात फुडें काडला. आतां काँग्रेस ताका कितले वॉर्मली आपलो हात फुडें काडून ताका हात दितले. तातूंत गोवा फॉरवर्ड सारके पार्टी कश्यो इनवॉल्व जातल्यो ही फकत आतां लोकसभा निवडणूक हेच लक्षांत न घेता ही लोकसभेची निवडणूक ही फुडल्या विधानसभेचे खातीर एक हो आमचो पुरमेताचो सुरवात अशें करून जर ओपोजिशन एकठांय आयलें जाल्यार किमान गोंयाक तरी BJPक आतां ते हारयतले अशें म्हणपाक शकनात पूण सामको टक्कर दिवपाक सामकी बरी टक्कर दिवप शक्य आसा. आनी ते दिसता. शक्य आसल्यार काँग्रेस पक्षान किंवा बाकीच्या आनी उलोवप करून आरजीकय आपल्या बरोबर घेतले जाल्यार सामको BJP वर्सीस नॉन BJP अशी हांगा फायट जावपाक शकता. आनी जर तशें जालें जाल्यार BJP खातीर ही जी लढाय आसा गोंयांतली ती सोपी वतली असल्यातली गजाल ना. आज CM हे करता आमी इतले लाखांनी नॉर्थ गोवा जिखतले, इतले लाखांनी हजारांनी सावथ गोवा जिखतले अशें म्हणटात. हाजें एकच कारण सगळे ओपोजिशन आहा ते स्प्लीट आसात. ही जर स्प्लीट एकठांय जाली जाल्यार एक टक्कर दिवपी एक अलायन्स फुडें येवपाक शकता. हाजेर काँग्रेस आनी हेर पक्षांनी विचार करचो हीच आमची मागणी आसा, हीच आमची इच्छा आसा आनी म्हाका दिसता ही सगळी गोंयकारांची इच्छा आसतली. इतल्यानूच आमची चर्चा थांबयतात. तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.